नमस्कार, माझे नाव चंदन मांद्रीकर। हांव यासगांव रावपी एक नागरीक। हांव हे आज आमचे आसगांव टांके कडेन पळोवपाक गेल्लो, कारण की आमकां 2 दीस उदीक येवं नासलें। पळयत जाल्यार हांगासर ती चार वाडलेली आसा। परत ते म्हाका सांग उदीक जो सोडटालो येता पळय तेका फाल्यां थंय सोरोप बिरोप चाबात जाल्यार हेचेर कांय लक्ष ना। हेचेर लक्ष दवरूंक आसलें एक्चुअली, पण कांय ना। हांव वयर वचून पळयलां हांगासर की टांकयेन उदीक पडटा काय म्हणून। पळय जाल्यार बारीक उदीक पडटा भितर, पण उदकाक येता वास। आयज म्हाका सांग उदीक कसलें हांव नकळो तें फिल्टर जावन येता काय कितें येता तें म्हाकाय खबर ना। पण गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष दवरून PWDन हेचेर लक्ष दवरूंक जाय आनी जाता तितले बेगीन हे सॉल्व जावंक जाय। कित्याक कारण हे भुरगे बीन उदीक पियात, आमचे ल्हान ल्हान भुरगीं आहा पळय ते उदीक पियाता ते। आज उदकाचो वेरी हे आसा की गरजो ती उदीक नाल्यार हांगा मनीस जगोंक शकना। म्हणून हांव सांगता गव्हर्मेंट रिक्वेस्ट करता, तुमी हांगासर ते टांकी कडेन यात, पळयात, वास घेयात आनी जे रिपेरिंग सॉल्व करा, मागीर फ्री दिया। आनी आसगांव एक हे आसा की आसगांव उदीक घराघरांनी अजून पावना उदीक। हे इम्पॉर्टंट हे आसा की आसगांव हितून उदीकूच सारकें पावना। हेचेरूय लक्ष दिवंक जाय तुमी। बेश्टेच ते फ्री दिले म्हणून ते हे केले म्हणून कांय मेळचें ना। आनी PWD मिनिस्टराकूय सांगता की बाबा तूं यो नाल्यार स्वता येवन पळय तूं एक हालत ते टांकयेची कितली वर्सां जाल्ली। आसगांवचे हे टांकयेचे उदकाचेरूच डिपेंड आहा, तेंचे कडेन सोर्स कांय ना। जे सोर्स आहा पळय एक बांय आहा त्यो आयज खंय तरी पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा। तुझे आतां मेन हे कितें रिपेर न्ही मेन हे आसा की तुमच्यांनी ते रिपेर करूंक जाय आनी प्रॉपर तेका सारको मेंटेनन्स कितें आहा पळय ते दिवंक जाय। जो मनीस आहा पळय तेका तो मेंटेनन्स करपाक एक कितें तरी हे दिवपाक जाय। नाल्यार फाल्यां अशें जातलें की सोरोप खंय तरी भोंवतले तेकाय सापतले, जावं कोण येता पळय तेकाय सापतले। हेचेर लक्ष कोणाचोच ना। थँक्यू सो मच।